काल आम्ही घरा गांवांत गेल्ले. आम्ही बुधवार दीस गांवांत गेल्ले. आम्ही काल दनपारां 3 सुमार पावला. ते टायमार धाकटे दास दुकान बरो आसलो. हांगा सगळे सोरे पिताले. होलसेल आसा बार ते होलसेल आसला बार पिवपाक बसता. कितले जाल्यार एक ऑब्जेक्शन केलें तो आयकना जालो. जेन्ना नंतर आमी 12 दुकान घरा पळयलें सारकें आसा. तेन्ना हांव न्हिदून जाम जालो म्हणून न्हिदून आसलो 7:30 पासून. जेन्ना सोसायटी चेअरमॅन आमगेलो चेअरमॅन आसा न्ही, तिणें म्हाका घरा कडेन हें केलो, उठयलो. तूं वचून मातशी तुजी दुकान पळयलें की म्हणून कितें जालें तें म्हणून. हांव सामकें आबूज जावन सकयल येयलो थंय वचून. तेन्ना पळयलें नंतर ही खबर तितलेंच. आनी ती भितर कांय पळोवना. दुकान तर पडील आसा. कितले माल वेस्ट कांय खबर ना, कितें गेलें तें कांय ना. पण तेणी भितर एंट्री मारला म्हणजे ते खबर ना म्हाका. एंट्री मारला की ना मारला की आतां उक्ती शटर उक्ती केल्या नंतर कळतलें कितें म्हणून. तेणी शटर तुगे ब्रेक केला हें केला ब्रेक ओपन केला. भितर आनीक शटर आसा गुलाब शटर. तेजे भितर पास जाल्यार तर दुकान भितर हे माल वचूं शकता कितें आयटम. सद्या तरी म्हाका कांय कळना. इतले तरी तुमी एक पोलिसांनी एक्शन करपाचो. सीसीटीव्ही आसा तुमची? सीसीटीव्ही फुटेज आसा. ते फुटेज तरी दाखयता सगळे मनीस क्लियर दाखयता. 4 मनीस आहा. ते फोडपा पाड घालून फोडपाक सगळें दाखयता. चार मनीस आहा? पर दाखयता फोटेज आसा. तर तुमचें नांव कितें? सुरेश म्हणून. तूं ओनर न्हू? ओनर हांव. सुरेश कितें? सुरेश जन्नू म्हणून कुर्डीकर आसा. जन्नू ऑफ कुर्डीकर. तुमच्या शॉपाचें नांव कितें? SV ज्युवेलर्स. पूण गोल्ड गोल्ड बी आसा ज्युवेलर दोनी आसा. गोल्ड मेन. तुका सद्या खबर ना बाबा तें वयला भितर आतां सद्या कांय रिपोर्ट ना. भितर गेल्या नंतर उक्ती केल्या नंतर कळतलो की म्हाजी भांगर गेला की भितर गेला एंट्री जाला ना. मोबायला हिसाब फोटेजा प्रमाणे एंट्री दिवन दाखोवना दोना तर. आतां भितर गेल्या नंतर उक्ती केल्या नंतर कळटलें गेट फोडून गेला की ना म्हणून. आतां तुमी कंप्लेन केला न्हू? कंप्लेंट ऑलरेडी पोलीस येवन गेला. पातोड्डा पोलीस? पातोड्डा पोलीस येवन एन्क्वायरी करून गेला. आनी पोलिसांनी आतां एन्क्वायरी करता आसा. करता आसा. ताजे कितें रिपोर्ट पळय तुमी. एक्शन घेतली ती सोऱ्याचेर एक घेवपाक सांगलां कितले म्हूण सांगला आमी. आतां तो विशेश आमकां होलसेल म्हणटा सोर पिता आनी सगळे बाय लोक बसता. आमी गिरायक करूं मेळटा. कितें सांग तूं कितें करता कर म्हणतो ओनर. अशें आमी बेबदे सगळे बेब येता. तशें म्हणून सरकार आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें. होलसेल म्हणटा ते डिटेल पिताचे तेजे घेवपाचें म्हणून. सगळे कडेन दिसता आता इवन KTC बस स्टँडार सगळे कडेन येता. ते होलसेल वता. होलसेल बार म्हणटा ते बार जावन गेला. बार तर भितर बारा तर भितर बसता ते होलसेल मध्ये बिंदास पूल आला रस्त्यार. ते गव्हर्मेंट एक्शन घेवंक जाय तेजेर. आज कितें लायसन काडून उडोवपा तेंचे काडून. ते एक्सायज डिपार्टमेंटान हें करपाक न्हू. एक्सायज डिपार्टमेंट पोलीस कोण घेवपाचें एक्शन. हेची जबाबदारी कोण पाल्याक. अशें असली घडता ही बसता घडताच. आतां आमी ते चोर म्हणून तो चोर म्हणून कळपाचें की बेबद म्हणून कळपाचें म्हाका कांय कळना. आमी बेबद तशें जाला आमकां परिस्थिती. आमी पयलीं चोर म्हणून दांडे घालताले बसले नंतर.